नमस्कार. पहिले सुवातेर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज तुम्ही ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयले. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आनी सगळ्यांक एक दुखेची आनी चिंतेची गोष्ट म्हळ्यार आख्या गोंयभर उजो लागत आसा आनी सरकार कांयच करिना हातून. इट शोज द complicity of the government in these incidents of fire. पोंग वेशाक जाल्यार आता जेन्ना आमी उलयता प्रेस कॉन्फरन्स आतां खबर आयल्या तालिगांवूय उजो स्टार्ट जालो. चडशा जाग्यांचेर दोंगरांचेर थिक जंगल्स, ज्या जाग्यांचेर कॅनोपी पळय म्हणटात झाडांची, द टॉप कॅनोपी इज थिक, म्हणजे सुर्याचे किरण सकल पावना. दॅट मीन्स द टेम्परेचर डाऊन. ती शेड असता पळय, सावळी असता, टेम्परेचर आर मच लोअर. उजो लागपाचो चान्सूच ना आणि तरी पूण त्या जाग्यांचेर उजो लागता. आमची झाडां पेडां पर्यावरण सगळे मारून उडयले. इट्स अ व्हेरी प्लॅन्ड एक्झिक्युशन ऑफ डिस्ट्रॉईंग आवर फॉरेस्ट. आम्ही खूपशे इन्सिडेंट आता स्टडी केले. सरकार सांगता टेम्परेचर वाढले म्हणून. काल टेम्परेचर गोंयांत 38 डिग्री आशिल्लो एट अराउंड 12 o'clock, विच वॉज अ रिकॉर्ड हायेस्ट. बट ह्या टेम्परेचर केन्ना उजो लागना. तुम्ही तर स्टडी करशात द बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया or forest fires in America. Temperature are 60+. आणि हांगा काल was the highest 38. नाल्यार सदा 32, 33 अशे असतात एव्हरेज. आणि रातचो म्हळ्यार द टेम्परेचर ड्रॉप्स. वेन द टेम्परेचर ड्रॉप उजो कसो लागता. सो हातून सारखे दाखवून दिता की कोण हो उजो लायता. अँड वी सस्पेक्ट that there is a politico real estate connection. जमनी क्लीन करपाक, दोंगर क्लीन करपाक सरकारान सर्क्युलर काढलो. थर्सडे आणि फ्रायडे, काल आणि आयज इस्कॉलान सांगले भुरग्यांक मातशे बेगीन सोडा म्हण 12. टेम्परेचर हाय जातलो म्हण. टेम्परेचर कसो हाय जाता. एका सायडीक तुम्ही जंगलां काडटात, माड असा तो ग्रास करता होच सरकार, आणि ग्रास असा तो माड. केन्ना तुमकां जाय तेन्ना झाडां काडटकूच. अशी जर झाडां कापली, आमचे फॉरेस्ट कापून उडयले, नॅचरली टेम्परेचर विल इन्क्रीज. फुडले पिळगेक कितें दवरता तुमी. वी आर आन्सरेबल. वी आर कस्टोडियन्स ऑफ दीस लँड सो दॅट वी हँड इट ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. आणि एका सायडीक तुम्ही डिफॉरेस्टेशन करता आणि कंपेन्सेटरी फॉरेस्टेशन जे म्हणटा ते तुम्ही भोपालाक आणि मध्य प्रदेशाक करता. ही कसली लॉजिक. नॅचरली टेम्परेचर विल इन्क्रीज, बट दॅट इज नॉट द कॉज ऑफ द फायर. आमकां इस्कॉलान आणि कॉलेजीन शिकयले द फायर ट्रायंगल म्हणून. उजो तर पेटपाक जाय. 3 एलिमेंट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक ऑक्सिजन, दुसरो फ्युअल आणि थर्ड इज हीट. हातून फ्युअल कोण घालता. मानून घेतल्या सरकाराचे हीट वाढली म्हणून, तो फ्युअल कोण घालता. हाचो जबाब दिवचो. सगळेच काबार करून उडयले. जनावरांक मारून उडयली, झाडां पेडां मारून उडयली. आमचे गोंय कितें करूंक सोदता तुमी. दर्याय दिले आमचे, म्हादय दिली, जंगलाय कापून उडयली. सगळे दिल्ली पाटीक येवन जमीन विकली तुम्ही. इट इज अ डिझास्टर, मॅन मेड डिझास्टर. पोलिसांचे हात कोणे बांधून घाल्या. चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द होम मिनिस्टर. ही इज ऑल्सो हेडिंग द डिझास्टर मॅनेजमेंट.
जेन्ना उजो लागता तेन्ना जी आमची जमनीर सॉयल आसा, द सॉयल इज रिच विथ न्यूट्रियंट्स, बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रियंट्स. जेन्ना उजो लागता अँड द हीट विच इज जनरेटेड, तातून सगळी न्यूट्रियंट्स मारून वतात. खूप डॅमेज जाल्ली आसा गोंयांत, डॅमेज चालू आसा आणि सरकार ओगी आसा. And surprisingly, central government is quiet. Modani Sarkar is quiet. हाचे फुडें उलोवपाक आय रिक्वेस्ट आमची जनरल सेक्रेटरी श्रीमती मनीषा उजगांवकार टू स्पीक. ताचे पयलीं आमच्या बरोबर आसा द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मिस्टर सावियो डिसिल्वा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमचो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर राजेश वेरेंकर, आमचो वायस प्रेसिडेंट ऑफ नावेली ब्लॉक मिस्टर मेलविन. हांव रिक्वेस्ट करता मिसेस मनीषा उलोवपाक. 2 दीस शाळा सगळ्यो भुरग्यांक सगळ्यांक 12 सोडचे म्हणून सर्क्युलर आयले. आम्ही कितें म्हणटात 12 सोड म्हणपाक 2च दीस गरमी आशिल्ली, फाल्यांच्यान गरमी कमी जातली. गोंयांत इतली गरमी जावपाक कारण कितें? इतले टुरिस्ट गोंयांत येताले हे 2 म्हयन्याक सुटीक येवपाक किंवा हांगा थंड इतली ग्रीनरी आसा गोंयांत. सगळ्यांची नदर फक्त गोवा इतना सुंदर आहे, गोवा इतना सुंदर आहे करून दिल्लीवाल्यांचे लक्ष फक्त गोंयांत आशिल्लें. आणि आता हे टायमार इतली गरमी गोंयांत वाडल्या कशी? आमचे आता जंगल पळयल्यार तुम्ही म्हणटले वाळपय फूल ग्रीनरी. आता जंगलांत उजो लागलो म्हणपाक वाळपय अशें मळां आसा जंय फक्त करड आसा. खरें हे गरमेन पेट्टले जाल्यार पयले तण किंवा करड पेटपाक जाय आशिल्लें. भरपूर मळां आसा, प्लेन जागे आसा, चडशे मिनिस्टरांच्यो बीन प्रॉपर्टी फार्मां वाळपय आसा. एकल्याचे आता कित्याक उजो लागलो ना? आणि जो रिझर्व फॉरेस्ट आसा ताकाच कसो मदीं उजो लागलो? आम्ही रिक्वेस्ट करता सीएमाक डिझास्टर मॅनेजमेंट ताजे कडेन आसा की ताणें हांगा लक्ष घालचें. कित्याक वाळपयचो आमदार आसा तो टीसीपी मिनिस्टर, तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, ताजी बाय डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, सगळे खाते ताजेच कडेन बोल्ला. तो कितें लक्ष घालतलो? तो कितें इन्क्वायरी करतलो हातून? वाळपयचे जे जंगलाक पळय आज उजो लागला, 70च्या म्हणटानी जंगलाक उजो लागला, कंप्लीट ग्रीनरी वयर भरल्या, वयल्यान सकल इतली थंडाय आसतली त्या जंगलांत. फक्त पालो सुको आसतलो पूण तो पाल्या सुक्याक उजो लायलो कोणे? आणि जर ते बातून ग्रीनरीच्या येद्या व्हडल्या जंगलांत पाल्याक उजो लागतालो, आमची कर्णां कशी जळिना? बाकीचे कडेन कित्याक उजो लागलो ना? रिझर्व फॉरेस्टाकूच कसो उजो लागलो? वाघेरी डोंगर काबार जालो, जो पळय अख्ख्या गोंयचो वाघेरी म्हणून डोंगर आशिल्लो, आज वाघेरी डोंगरार वचून पळया व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयले कशे. रिझर्व फॉरेस्टान जंगलांत रस्ते कशे जाले, व्हडल्यो व्हडल्यो मशिनरी कश्यो पावल्यो. आता टीसीपी मिनिस्टर कित्याक उलयना? हांव इन्क्वायरी करतलो, हांव हें करतलो, हांव तें करतलो म्हणटालो. खंय गेले? आता सस्पेंड कर न्ही. कोणाक करता तो? घाल इन्क्वायरी. म्हाका एक सांगात, आता आमी म्हणटात इतलो उजो पेटलो, 5-6 दीस उजो भगभगता, लोक भिले, सगळे लोक धांवून गेले. हेलिकॉप्टर येवपाक 6 दीस लागता? आम्ही कॅप्टनाकडे उलयली, नेव्हीचे हेलिकॉप्टर एका वरान पावता म्हणटात. म्हणटकीर 70रीन हेलिकॉप्टर येवपाक 5-6 दीस कित्याक लागले? मिनिस्टरान कितें केलें? वाळपयच्या मिनिस्टरान ताजेर एक्शन घेवपाक वयल्यान तो टीसीपी मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर एक्शन कितें घेतली? सुशेगाद वुमन स्टे करतात, खंयचे रॅली काडटात, आनी कितें काडटात? एक्शन घेयात न्ही, दाखयात न्ही. कित्याक उजो लागलो तो पयलीं दाखयात न्ही. आज गोंय पेट्टात कित्याक पेट्टात आनी रिझर्व फॉरेस्टूच कित्याक पेट्टात? म्हणजे आम्ही सांगता हातून 101% कितें तरी स्कॅम आसा. हांका ती जागा फुडें खंय तरी व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टान कन्वर्ट करपाक जाय म्हणून हे करतात. गोंयकारांनी आता उठपाची गजाल आसा. आज शेतां भाटां जी अशी आसा तांकां उजो लागना आनी रिझर्व फॉरेस्टाकूच उजो लागता. सीएमाक आम्ही रिक्वेस्ट करता की टीसीपी मिनिस्टराचे पहिले खाते काढून घे, फॉरेस्टाचे खाते काढून घे आणि मागीर इन्क्वायरी घाल. ना जाल्यार हे 70चे डोंगर असेच काबार जातले आणि गोंय काबार जावन वतले. घालो म्हणना. सहमत विश्वजितान ते दिसा कितें सांगले
कितें जालां आपूण इन्क्वायरी करतलो आतां इतले दीस जाले कितें मेळ्ळें ताका तथ्य हेलिकॉप्टर येवपाक 6 दीस लागता पडटा तुमकां समज एका बिल्डिंगेन उजो लागिल्लो जाल्यार हेलिकॉप्टर येवपाक 6 दीस काडटलो आशिल्लो विश्वजीत राणे हेलिकॉप्टर त्या टायमार कित्याक पावले ना 6 दीस कित्याक लागले आणि ताणें डे 1 जेन्ना ताका कळ्ळो उजो लागलो बी रातचो म्हणटात रातचो जेन्ना ताका कळ्ळें ताणें दुसऱ्या दिसाच्यान कितें पावलां घेतली तो फॉरेस्ट मिनिस्टर न्ही वयल्यान वाळपयचो आमदार न्ही तो भायर ताचे डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट आसा कितें एक्शन कितें घेतली थंय वचून कोणाचे काजी जळटा ते पळयले आनी आयले कितें केलें सेंट्रलाक घट मरे मोदी घट अमित शाह घट सगळे घट तुमकां मागीर तांचे कडेन गोवा इतना सुंदर आहे म्हणटाले गोंय पेट्टा धाडात म्हणून कित्याक रिक्वेस्ट केली ना तांणी त्याच दिसा एका दिसा भितर 2 दिसा भितर कित्याक जालो ना 6 दीस पेटपाक कित्याक दवरले तर ते फॉरेस्ट आतां कसो पालवला तर उजो तो तुमचं डिमांड किती असा There has to be an inquiry and it has to be headed by a retired judge to find out the truth. कित्याक इतले दीस उजो पेट्टा आणि सपोज इट इज आम्ही म्हणटा इट इज अ प्लॅन्ड वे ऑफ डिस्ट्रॉईंग जाल्यार दाखोवपाक खबर अप करपाक टेम्परेचर वाडला आख्ख्या गोंया म्हण त्या खातीर आख्खे गोंय भर लायला आणि खंय कोणे कवर अप करपाक कोणाचे तिणें सांगला पळय तशें मनीषा मॅडमीन की खंय तरी व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आसा म्हूण हे जमनी क्लियर करता झाडां पेडां मारून काबार करता रिटायर्ड जजाच्या अंडर इन्क्वायरी जावची पडटा हय. कितल्या दिसाचो टायम पिरियड दिता सो हे फॉर्म करून इन्क्वायरी स्टार्ट करपा खातीर जाल्यार इन्क्वायरी करपा खातीर तुम्ही गव्हर्मेंटाक कितल्या दिसाचो टायम पिरियड दिता हे आमी म्हणटात आनी करचें अदरवायज यू विल नेवर फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड इट द कॉन्स्पिरसी बिहाइंड इट ही इज हेडिंग द डिझास्टर मॅनेजमेंट चीफ मिनिस्टर ताका फुल पॉवर आसा 2005 एक्टा प्रमाणे ताका फुल पॉवर आसा A few days back, आमच्या सीएमान स्टेटमेंट दिलो whoever has played mischief, strict action will be taken. But what we think it's a conspiracy. So CM has to take action as it has started the action. Have they taken the action yet? They should start doing the inquiry. What has gone wrong? एट द सेम टाइम आम्ही जे फायर सर्विसीस आहात तांकां वालोर म्हणटा काल कुट्टाळे दोंगराचेर अराउंड 7:30 उजो लागलो कितल्यो फायर ब्रिगेडी आयल्यो टू फायट द फायर एंड दे ब्रॉट इट अंडर कंट्रोल वालोर दिता आम्ही म्हळ्यार हे मॅन मेड इट्स अ कॉन्स्पिरसी मनुष्य तुम्ही म्हणला विश्वजित राणेचे खातेकार त्याचे तुम्ही फॉर्म आसा त्याचे हय पण कित्याक काय म्हणटा गेल्यार तो जेन्ना सांगता ताणें स्वता सांगलें न्ही की आपल्याक दुबाव मारता आपूण मनशाची वचपाची एंट्री रिस्ट्रिक्ट करता म्हणून त्या जंगलात मनशांची वचपाची वाट बंद केली म्हणून उजो लागपाचें पळय इतलीं वर्सां आशिल्लीं मनीस वचनाशिल्ले वाळपयच्यान घाटाचेर वचपी मनीस रस्त्यांतल्यान कमी आनी त्या वाटेंतल्यान चड वताले मनशांक एंट्री बंद केल्यार उजो लागपाचो कमी जाता इतलीं वर्सां मनीस कितलीं वर्सां वताले आतां मनशांची सुद्दां एंट्री तो त्या फॉरेस्टान बंद करपाक सोदता हें केलां तें कारस्थान कोणें केलां त्या मनशांक सुद्दां त्या फॉरेस्टांतल्यान वचपाक बंद करपाक केलां म्हणजे भितर प्रोजेक्ट सुद्दां आयले जाल्यार लोकांक आनी काय कळपना न्ही मागीर वाघेरी कशें जालो सेम प्रोजेक्ट जालो वाघेरी रिझर्व फॉरेस्ट आसतना प्रोजेक्ट आयले इन्क्वायरी घालता म्हणून सांगिल्ली खंय इन्क्वायरी जाल्या जेन्ना तो फाटल्या का तुम्ही पळयला आसतले पर्रा रेस्टॉरंटाचेर बफर झोन विश्वजीत राणे सामको असो तिडकीन उलयतालो खंय कितें जालें जेन्ना तो करपाक शकना फक्त तोंडान उलयता तेन्ना हांव कितें म्हणटा बरो कोण काम करपी आसा तरी ताका खातें दी हाजे कडेन भल्ल्या खातीर खंयच्या म्हूण खात्याक न्याय दितलो थंय हेल्थान मेडिकल स्कॅम जाता हांगा टीसीपी अशें जाता वचत थंय दोंगर आतां कातरल्यात पळय मुद्दम तुमी पळया आतां वचत थंय अशें दिसता दोंगर कातरता तो जेन्ना काम करपाक शकता फॉरेस्टान जेन्ना उजो लागता तेन्ना सीएमान ताजी खाती काडून दुसऱ्या कडेन दिवपाची किंवा इन्क्वायरी तरी करपाची बाबा इतले जर आमी एलिगेशन करता कितें तथ्य आसपाक पळोवपाक तरी करात न्ही See, it has to be a free and fair investigation. कित्याक आमकां खबर आसा हे फॉरेस्ट ऑफिशियल जे येता दिल्लीच्यान IFS ऑफिसर हे सगळे कॉम्प्रोमाइज आसा हे सगळे हॉलिडेजाक येता गोंयांत
हे फक्त सांबाळच्या सुवातेर हे परमिशन दिता खंयची झाडां कापपाची पळय. फॉरेस्ट मिनिस्टर तो डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्टाची बातमी इन्क्वायरी करतलो तरी कोण करतलो? म्हणजे भायल्यान कोणें करचें पडलें ना? मॅडम जंगलांनी पार्टी बी करता पळय तेंका अटक करता म्हटलं ना फॉरेस्ट मिनिस्टर. केन्ना करपाची? केन्ना कोणाक केल्यार दाखय न्ही. पार्टी करता आणि अरेस्ट करता ते फुडल्यो गजाली न्ही. फक्त पार्टी केल्यारूच उजो लागता? मग दाखय न्ही कोणे पार्टी केल्यो, कशें केले. तुमच्या फॉरेस्ट गार्ड ना? फॉरेस्ट गार्ड आसात न्ही, गेटी घाल्ल्यो आसा. तुम्ही मुद्दाम वचून पळयात. 5 नंतर 5:30 नंतर थंय एंट्री रिस्ट्रिक्ट आसा. मागीर पार्ट्यो करपाक कोण गेले तर थंय? म्हणजे तुजो स्टाफ तातूंत शामील आसतलो न्ही. ओके, थँक्यू.